नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी आसात कला अकॅडमींत। कला अकॅडमीच्या आर्ट गॅलरींत एक एक्झिबिशन चालू आसा, ताचें नांव आसा युनीक एक्सप्रेशन्स। युनीक एक्सप्रेशन्स म्हळ्यार वेगळ्या टायपचे एक्सप्रेशन्स, वेगळे म्हणजे इंडिविज्युअल एक्सप्रेशन। हर एक मनशाचे इंडिविज्युअल एक्सप्रेशन्स असतात, ताचेच पासून हे युनीक एक्सप्रेशन नांव आयिल्लें आसा। हे 10 यंग आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट, गोवा कॉलेज ऑफ आर्टांतल्यान ते आतांच पास आउट जाल्या, फ्रेश ग्रॅज्युएट्स। तांणी हें युनीक एक्सप्रेशन एक्झिबिशन घाल्लें आसा। आपल्या परीन आपलो हो विचार वेगळो आसा आनी वेगळ्या तरेन आमी मांडिल्लो आसा अशें सांगपाचो हो यत्न आसा। तांचें एक्झिबिशन पळोवया, तांचे कडेन उलोवया आनी ताचे उपरांत हांगा आयिल्ले काही नामवंत अशे कलाकार तांचे कडेन उलोवया। ह्या एक्झिबिशनान ह्या चित्रकारांनी वेगळ्या तरेन तांची चित्रां मांडिल्लीं आसा, विचार मांडिल्ले आसात। हे विचार कितें, ते कशे तरेन विचार करतात, कशे तरेन पेंट करतात, हें जाणून घेवया तांचेच कडल्यान। हांव चडशें काम एक्रेलिकानूच करता, एक्रेलिक ऑन कॅनवास। चडशें म्हजें काम हांव थीम घेता आनी एक सिरियसूच पेंट करता। समज फाटल्या फावटी आमी एक्झिबिशन केल्लें तेन्ना डान्स हो थीम घेतलेलो। वेगवेगळ्याचे पोजीस आसता डान्सान, ते हांवें पेंट करपाक खूब ट्राय केली, कंपोजिशन केलें डिफरंट। आनी म्हाजे प्रत्येक पेंटिंगान एक स्टायल आसता टॅक्चराची, तो टॅक्चर कसो यूज करप, ती टॅक्नीक मातशी आसता ती हांवें यूज केली। आनी अशे 7-8 हांवें सिरीसूच तयार केल्ल्यो। अश्यो ह्या शोआंनी एक 5 सिरीज तयार केल्या। थीम असो कांय ना, पूण इन्स्पिरेशन म्हाका कशें मेळ्ळें, एक फ्लावर आनी एक फूल, एक सामान तेंचो एक सॉफ्ट टच आसता। चेडूं म्हणल्यार आमी जावं लेडी, एक सदांच आमी एक सॉफ्ट कॉर्नर पळयतनाच तिका एक बरे नजरेन पळयता। तशेंच फूल हांव म्हणटा, एक फूल आनी एक चेडूं, तेंचे भितर एक बरें नातें आसता। कशें तें हांव एक्झॅक्ट एक्सप्रेस करूंक शकलो ना, पूण प्रॅक्टिकली युज्युअल अशें दिसता हांवें एक 50% तरी केलां। हांव आर्ट फक्त एक्सप्रेशनाच्या रुपान फक्त आर्टाक पळयता। जस्ट इट इज द आयडिया ऑफ आर्टिस्ट। आनी डे टू डे जे फेस करता पळय आर्टिस्ट, जे पेन्स नाजाल्यार घडामोडी कितें घडटा पळय तेज्या भोवती, तेजें रिफ्लेक्शन म्हळ्यार तेजो आर्ट वर्क। आनी तेंच हांव दाखयता म्हाज्या आर्ट वर्कान वीथ माय स्टायल। मिन्स आय डोंट लायक टू कॉपी ऑर एनीथींग लायक दॅट। म्हणजे मोस्टली आतां हांवें ही जी पेंटिंगाची सिरीज घेतल्या ती रसा सिरीज घेतल्या। आनी म्हाजी थीम आसा ती मोस्टली हांवें आतां बायलेंचेर घेतल्या, म्हणजे ऑन वुमन। कारण म्हाका अवती भोवती अशी फक्त म्हाजें चड करून म्हणजे म्हाजी आई आनी म्हाज्या म्हणजे फक्त बायलांची इन्स्पिरेशन म्हाका चड आसा। आनी म्हाका अशें दिसलें की रसा सिरिजाचेर हांवें बायलो चड म्हणजे रिएक्ट जाता, म्हणजे बायलो चड सेन्सिटीव आसता आनी खंयच्याय सिच्युएशनान त्यो सामक्यो रिएक्ट जावं शकता, म्हणून हांवें बायलांचे फिगर्स घेतले। आनी बायल ह्यो चड म्हणजे सॉफ्ट नेचरची आसता आनी जितक्यो त्यो सौम्य आसूं शकता तितल्योच त्यो रागिश्ट किंवा अशें क्रोधीतूय जावं शकता, म्हणून हांवें बायलांचे घेतिल्ले फिगर्स। म्हणजे जनरली म्हाजी अशी कितें स्टायल अशी हांवें डेवलप करूं ना, म्हाका कितलें ज्या वेळार म्हाका कितें भावता तें हांव ड्रॉइंग करता। एक्सपेरिमेंटींग चालू आसा अजून। म्हणजे पयलो जो आमचो शो केल्लो ग्रूप शो आसलो, ग्रूप द सँक ह्या नांवान, ह्या टायटलाच्या अंडर आमी फाटल्या वर्सा 2010 एप्रिलान शो केल्लो। आनी आतां आमी हो युनीक एक्सप्रेशन असो 10 जाण मेळोन हो शो केल्लो आसा। एज फार एज ह्या शोचें सांगचें जर जालें जाल्यार पयलीं जो फर्स्ट शो आसलो तितून हांवें कॅनवासाचेर पेंटिंग्स केल्ली। आनी ही फावटी हांवें चारकोल, पेन एंड इंक ऑन पेपर हो अटॅम्प केला। कितें तरी वेगळेपण अशें म्हाज्या पेंटिंग्सान येवचें आनी कितें तरी वेगळें ट्राय करचें म्हणून एक खेपे हांवें वेगळे मिडियम यूज केला, पेपराचेर काम केलां। आनी वेगवेगळे आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्यो रुढी आसा, परंपरा आसा, लोकल अश्यो कांय रुढी परंपरा आसा, तो विशय घेवन
एक असो विशय घेवन हांव ह्या एग्जिबिशनान मांडलेलो आसा. आमची गोंयच्यो परंपरा, रुढी आनी कितें ट्रेडिशन्स आहा हेजे हो विशय घेवन हांवें काम केल्लेलें आसा. तशेंच ब्लॅक एंड व्हायट हें काम म्हाज्या हितून एग्जिबिशन येवपाक एक मुख्य कारण म्हणजे फाटले कांय 7-8 म्हयने म्हाका पर्सनली खूबच टफ गेले. म्हणजे अशें की म्हणजे अशें कितें उमेद ना किंवा कलरफूल अशें वचोंक ना. कारण तो एक एक्सपेक्ट जावं शकता की म्हाज्या पेंटिंग्सांनी हे ब्लॅक एंड व्हायट कदाचित हांव इन्स्पायर्ड जाला आनी त्या खातीर इन्स्पिरेशन अशें म्हणून हे फावटी हांवें कॅनवासीचेर करिनासतना आनी कलर्स खास करून यूज करिनासतना ब्लॅक एंड व्हायट कदाचित म्हाज्या हितून नकळत ह्या पेंटिंग्सांनी येयला आसूं शकत अशें दिसता म्हाका. म्हजे जे पेंटिंग्स आसात ती सगळी कॅनवासाचेर आसात आनी हांव मोस्टली काम करता एक्रेलिकान. म्हाका एक्रेलिकान काम करपाक आवडटा. आनी चडशीं ह्युमन फिगर्स आसात म्हजी बायलांची, विमन एंड नेचर्स. म्हाका अशें दिसता की विमन एंड नेचर आसा न्ही ताजे दोनी भितर साम्य आसा म्हणून मोस्टली म्हजी पेंटिंग्स ताजेरूच करता. आनी ह्या एग्जिबिशनाक म्हजी तीच सिरीज आसा विमन एंड नेचर. दोगी जाणां भितर साम्य आसा अशें दिसता. जशी नेचर प्युअर आसा, शांत आसा, पिसफूल आसा आनी ताजे वाटेक जर कोण गेलो ती उग्रय जावं शकता. सेम सिमिलरिटीज म्हाका बायलेन दिसता. तांचे बायलेच्याय वाटेक जर ती पिसफूल आसा, शांत आसा, जर तिजे वाटेक गेलो ती सुद्दां उग्र जावंक शकता जशी दुर्गा देवी आसा. म्हजे काही वर्क्स आहा ते नेचर रिलेटेड आहा. कारण आमी आमचें घर आसा सांगोळडा एरियन रावता सगळे नेचर रिलेटेड ते खूब इन्स्पायर जाता आमकां. म्हजे डॅडी पण नेचर हेचेर खूब नेचराचेर रिलेटेड हावजीस काही पेंटिंग्स करता. म्हजे काही फॉर्म्स आसा ते फोक आर्ट रिलेटेड आहा. काही फॉर्म्स अशे चिमण्यो बिमण्यो वेगवेगळे फॉर्म्स हे करता ट्राय करता. थोडे मायथॉलॉजिकल एस्पेक्ट आसता. काही अशे मनशाक 2 तकली आसले कशे हे जातले, 4 पांय आसले कशे जातले एनिमल्सांक बी तशें हे करता. आमचे इंडियन मायथॉलॉजिकल खूब इन्स्पायर जाता त्या खातीर फॉर्म्स तशे तयार जाता. काही टेक्स्चर्स यूज करता डिफरंट एक्सपेरिमेंट करपाचो प्रयत्न करता लोकांक उमेद येवपाक. मागीर फॉर्माक कशें डेवलप करचे, फॉर्मान टेक्स्चर कसो हाडचो, कलरांचे वेगवेगळे. मोस्टली प्रायमरी तितले यूज करना पण वेगवेगळे कलर आसता म्हणजे हातून. आनी म्हाका मोस्टली हेबर आर्टिस्ट, बेंद्रे आर्टिस्ट तांचे फॉर्म्स पळयले खूब इन्स्पायर जाता. म्हजी म्हणटी स्टायल म्हणटी ना कसली एक स्टायल ना. हांव कितें घेवन एबस्ट्रॅक्ट जावं ते मागीर रियलिस्टीक फॉर्म्स मागीर हांव स्काल्पचर घेतला. स्काल्पचर फॉर्म घेवन हांव पेंटींग करता. हें ना म्हजें कितें पर्टिक्युलर एक स्टायल ना काम करया तेच स्टायलीन काम करा. खंयचेय एक विचार आयलो एबस्ट्रॅक्ट जावं तें काम केलें, कलर उडया सगळें उडयलें. आनी म्हजे सरान म्हणटाले सर पासून म्हणटा म्हाका तुजे कलर डल पडटात. ते डल कित्याक हांव म्हज्या लायफान मातशें स्ट्रगल जातलो म्हजे फायनान्शियल सायडीन. ताका लागून ते म्हजे कलरू ते फ्रस्ट्रेशन आसा न्ही ते भायर सरता डल कलर जावन. ताका लागून हांवें ट्राय केल्ली मातशा फ्रेश कलर घालून म्हळ्यार तरी पासून ती येनात फ्रेश कलर. I have tried to create different series of that topic and in my paintings you can see women, especially female figures and the nature also, and I have used a soft color scheme, not the bright one, especially pink and blue. My work revolves around the theme of spirituality. That's the theme that I have chosen to explore, because as one goes through life, I feel that one encounters challenges, and that's why we are here to face challenges and move through them. And what we take when we encounter challenges are the lessons. And whenever I go through challenges or whenever I search for answers, and when I get them, I try to express the answers with my artwork. So whatever lessons that I'm learning in my life, whatever spiritual growth that I'm going through, I try to exhibit it in my work. I like this topic because it's something that comes natural to me. It's something that's who I really am. And I feel compelled from inside. It's an urge
and when I give my message I feel a great deal of fulfillment, and that's how I know that I'm on the right path for me, for myself. हांव म्हाज्या पेंटिंगांनी अशें दाखोवंक शकता की जें कितें जाता तें बरें जाता, पॉझिटीव जाता. आजकाल संवसारान पळयल्यार खुबशे गोश्टी वायट चल्ल्यात की खूब कितें कितें नाका आशिल्लें जाता, पूण हांव म्हाज्या पेंटिंगांतल्यान अशी मेसेज दिवंक सोदता की जें कितें जाता पळय तें बरें जाता. म्हटल्यार आपणान तरी बरे दृश्टीन पळोवपाचें आनी आमी बरे दृश्टीन पळयल्यार तें बरेंच जातलें असो म्हाका विश्वास आसा.